तेंडले उपकर करच्या खातीर दवरला एक नंबर. आज ही फुल आमची केला स्टाईल रांदप मजा येत करच्याक. फर्स्ट टाइम हांव तेंडले उपकर करतस. ओ हो 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 लंच रेडी. या पळया शीत आणि या पळया उपकरी. आज एक नंबर आमची केल्या लंच. लायक कोण मिक्स करूया कांदा ब्रेड बुड्डोन तव्यावर लायक कोण फ्राय करूया. जेन्ना कोण ना तर मगे क्रिएटिव्हिटी भायर येता. कशी जाला गायस हे पळया रेडी जाला पळया. हा 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 पळया सॉस आणि हे ब्रेड आणि कांदा घालून पकोडा. व्हॉट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि प्रजनके गुड मॉर्निंग. घंटे जेल्ले 7:34 तर म्हाका 9 घंटा क्लास आसा आणि ताजे पण म्हाका तो फटाफट आता ब्रेकफास्ट रेडी करता. एक काम करता आता वचना फोव पण घालता. फटाफट करूया ब्रेकफास्ट. दूध होऊन करता आणि कॉफी करता. ओके गाइज, ब्रेकफास्ट रेडी जाला एक नंबर. तर मेरे क्लास चल्ला हांगा तर थोडा तर फ्री टाइम असेल हांव लेगीत फटाफट आता लंच प्रिपेअर करू. तांचे आमगे दाळ शीत रेड राईस दाळी आणि हांव करता आता तेंडले उपकर. आज तेंडले उपकर केला म्हळ्यार फ्रिजान तेंडले आसा तर टाइम आसा फटाफट फटाफट चॉप करया फंड घाल्या वचून तेंडले उपकरी. बट बटाट ना चिकस अशी तेंडले उपकर करता आमची केल स्टाईल तेंडले उपकरी अँड दाळीता अँड शीत. हांव वचना वापस वचना विसरला शीत कशी करची कर न्हू तर म्हाका वापस कॉल केले म्हळ्यार उद्दाचे रेशो कशी जालचे हांव घडी घडी विसरता. मागीर आज हांव तेंडले उपकर करता सर मगत नासेल तेंडले उपकर उद्दा घालका करून मग सांगता उद्दा घालका ना नाज्या सिस्टायल कशी ते कर. हांव कशें लेखलें की बँड कशी ते वापन आमी शिजयतात ना तशी लेखल्या. ती सांगता ते हारवी आसतले ताका 2 दांड उद्दा घालका. गायडन्स जाव का न्हू कळका न्हू कशी करची कर. तर राईस दवरला आता फटाफट तेंडले आता चॉप करूया. गाईस या तेंडलेस ना एक नंबर असं म्हळ्यार तरणे तरण्याची तर हांगा तेंडल्यानी कट केला. आता फटाफट असना फंड घालया. तेंडले उपकर करच्या खातीर दवरला. लायक कर फर्स्ट बॉयल येवो ताजी मागीर ढांकता आणि हांगा शीत रेडी जाता तसं एक नंबर. आज ही फुल आमची केला स्टाईल रांदप मजा येत करच्याक. हे फटाफट शिंदून फटाफट केले हांव. प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करा. फर्स्ट टाइम हांव तेंडले उपकर करता तसं पळया कशी आसा. हा 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 चिके लायक करून हलोवन पळया का आनी के सिचका हें वय गायस लायक करून सिज्जो आनी के चिके गॅस बोर्ड करूया आता. हांवें तू बटाट घालीत असेल बटाट ना हाजे बिब्बो आता बिब्बो कहीं नको हाडचे बिब्बो जायना भाई. आतां सद्या इतलं हार्ड वर्क करचें जायना जितलें जाता तितलें करता सर. ओ हो 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 म्हाका दिसता हे लायक करून सिजलां हे क्या बात है एक नंबर गायस. एक फुटी पळय हें सिजला हा पळया कट्ट जाल्लो पळया लायक कर न्हू म्हळ्यार सिजला एक नंबर. चलो चिक्क्या अशीन दवरता हें म्हळ्यार ते उद्दा पुरो वच्चो मागीर आमगेलो उपकरी रेडी. आज ही फुल आमची गेल रांदप सुपर. तर आज ही फर्स्ट टाइम हांव तेंडले उपकर करचा शिकला एक नंबर गायज. आतां ढांकून दवरला गॅस ऑफ. हांव शीत जाता तसं केस की गट्टी आशिल्लें ताजे खातीर आम्हाक फोन केलो सगळें आनी म्हाका तसं हाजें एक विंगडा आयदन आसता बट तें कसां करचें फटाफट करच्या खातीर हांव तें करता तसं. आनी त्याची ते प्रोसेसर विंगड आसता तर अम्मान म्हाका सांगलें की अशी फटाफट जाता ताजे खातीर करी. ताजे खातीर फटाफट जाल्लें मेगेली हें शीतय कोण जाला. म्हाका दिसता एक अरावंड एक अर्द घंटो जाल्लो म्हाका हें पुरो कोर न्हू. आतां एक अर्द न्ही 45 मिनट जाल्ले. हांगा मेगेलो ऑलरेडी लंच रेडी जातालें. दुसरे तोपा घालून लायक करून बॉयल करया थंड जेवच्याची मागीर बॉयल करया वाण घालया लंच करया. हांगा असना व्हिडिओ कॉलान शुभदा आसा हांगा. तर हांगा हें पळय शीत केल्लें हांगा जल्ला पळया हे देख हें पळय परफेक्ट बाय एक नंबर.
लायक अरे मस्त झालं मस्त सॉलिड हो गया रे मस्त झालंय तो दुसरा घालूया उद्दा नाही आता तर दुसऱ्यांत गल्ला तांतू उद्दा घालचे वापस कसं सांगता का उखळचे हा होय ताची स्टार्च करच्या बाकी असं तर ताची काहीतरी अम्मान सांगली कुकरात घाली ताची मागीर तांदूळ घाली आणि लायक करून बॉईल करी ताची मागीर वाण घाली डायरेक्ट टोपा करूक मस्त वेळ लागतो हा ते तर सकाळ होता होय 45 मिनिट्स लागतं 45 मिनिट्स नाही चढ लागतं ते कॅन कॅन कच्चा असता कच्च्यामुळे हारून असता तो काय उलट कशी करची गरज होते ते टोपांतच नव्हे सुरवे 30 मिनिट्स बॉईल करचे आणि मागीरच नव्हे ते उन उदकान तू थांकण लावून बंद करून सोडचे 45 मिनिट्स जातात तशी जाऊन सोडचे तेंची रब्बय इतले टाइम ना मागीर गेल्या हांव जितली करतास न्हू तितलें लायकच मागेल कितें तरी तू ह्या पुरो प्रोसेस सांगल्यार न्हू म्हाका पुरो दिवस हांगा वताला तेंची म्हणे हे वगी जाता तू करता त्या वगी जाता अशी म्हणे वगी जाता आता म्हाका खाली फक्त बॉईल करचें आसा आनी वाण घालता जालें मेगेल काम चल यार हांव मेगेल काम करता फटाफट चल चल ओके बाय बाय चल बाबू निदल बाय ओके ठीक आहे बाय तर गाईस लंच रेडी या पळया शीत आज शीतच न्हय ट्रेडिशनल स्टायल वाण गेला तर जाळीन निघार न्ही ताका लायक करून काडला आणि या पळया उपकरी गाईस क्या बात आहे उपकरी रेडी आणि हांगा दाळी आशिल्ली दाळी खावचे चलो फटाफट आता जेवता थोडे रेस्ट करता क्लासा वता आज एक नंबर आमची केले लंच काली हांव वचनो विसरलो दही घालचे कितें आज दही ना म्हाका वाटा घाला लंच रेडी बँड राहिला हे MIG क्लब हांगा तो मॅच चल आसा क्रिकेट मॅच संघाची धावसंख्या जर पाहिली तर जी मात्र 22 वरती हांगासर 2 पिच आसा ग्राउंडान 2 मॅच चालू आसा हो तेय पळय ओ गल्ला कॅच धरताच आउट गेल्लो फुडेंच न्हय क्रिकेट खेळच्या वचत आशिल्लो मला सेवा मंडळा टिमा दाखोवन हांव खेळटोच फुडें बट आता मस्त वर्स जाल्लें हांव खेळना आतां हांगे पुरा पळोवन आसता म्हाका मस्त उडगास येता तसं अशींची वत्तान तो आमी खेळचे आशिल्ले इंटर GSB क्रिकेट मॅच घंटे जाले 5:15 चिक्के आतां म्हाका भूक लागली आतां तर तांणी पिवचे आसत तर ब्रेड आशिल्ले तर हांव वचना आतां एक विंगडाची एक रेसिपी करता सर जेन्ना हांव एकलो आसता तर मेगल मॅजीक स्टार्ट जाता स्टेप बाय स्टेप पळया तुम्ही ट्राय करून पळोवका हें सुपर लागता सांजवाळचे तांणी खातीर न्हू हें बेस्ट आसा आतां प्रिपेरेशन स्टार्ट करता आनी ते फॉलो करा ती मजा येताले तर फर्स्ट हांव हें बाऊल घेतला तर बाऊला भितर आसना चना पीठ घालचें मागीर वांग घालचो मागीर हळद घालची मीठ घालचें काश्मीरी लाल मिरची घालचें उदक घालून लायक करून आमी कशी ते बटाट वडा खातीर पीठ करतात ना तशी करचें ताजी मागीर तुमकां सांगता कशें ना इतलें करात मागीर रोट्टो गाइस इतलं पुरा गल्ला हवा आता नेक्स्ट कसं गोतसोय कांदो असनोय दिग सिंधुका एक नंबर आता ह्या इतलेचे कांदा उकडता सान अची म्हणजे चड नाका होड जाता ते वेस्ट जावची नाका अशी कांदा कट केला दिगाची आता कसं करचे तसं हाल तो बॅटर तसं उदक घालचे आणि पीठ रेडी करचे आणि ताजे मागीर कांदो तंतू घालचे मागीर ब्रेड घालून म्हळ्यार लायक करून ताका तिंबोवन शॅलो फ्राय करचे नव्हे सॉलिड नव्हे आयडिया तर ह्या तांणी खातीर बेस्ट लागता मागीर डीप फ्राय करचे नाका शॅलो फ्राय करचे पीठ रेडी आणि तो आता कांदो घालता लायक करून मिक्स करूया कांद्याक ब्रेड बुड्डोवन तव्यावर लायक करून फ्राय करूया जेन्ना घरकड कोण ना तर मागीर क्रिएटिविटी भायर येता सॉलिड ना रेसिपी कमेंट करा लायक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा गाईस हांगा हांव घाल्लात
तर अशी इंची टाइमपास करता आशिल्लो हांव हे ब्रेड तळची शिवाय तळची म्हाका लायक जाना डीप फ्राय बिलकुल लायक जाना तर हांव लेगीत एक काम करूया लायक करून तवा फ्राय करूया ते काम करता थोडं गॅस लो करता नाजाल्यार करपतलें तें लायक पोरमोळे तसं सॉलिड आणि सॉसा उठो आनीक मजा येता गाईस ते एक काम करता वयर दाखोवनच न्हय हांव बटर घालता आनीक लायक टेस्ट जातलो न्हय अशी जाला गाईस हे बळा रेडी जाला बळा हा 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 क्रिस्पी क्रिस्पी चलो आता हांव काडटा वा पळया सॉस आणि हे ब्रेड आणि कांदो घालून पकोडा तर आता टेस्ट करून पळया एक नंबर फुल ब्रेड पकोडा म्हणजे जाला एक नंबर बट ये डीप फ्राय ना ये शैलो फ्राय 3 hours later. जस्ट आई लगर कड़े आज हंग डिनर आज ये कंची कसं नाही उलटा कोड्याला कुलता कोड्डेल ओहो तू कसं की मला बीक काढलं ते घाला मम्मीन म्हाका सांगितलं बिकंड घालो आहे बिकंड काही दाखवून असं की येईल ठरलं की गोत ना बिकंड काही दाखवून येईल मम्माला की आशिल्लं कसं नाही उलटा कोद्याल स्पेशल तर मला कुळीत खाल्लं तू आज भावून की तिथे अगं तांतून मस्त एनर्जी असतं त्याची हॉर्स ग्राम ते गोड्यान खाऊचे तू आहे गोडो आता तू आहे खातल ना तू आहे गोडो हा दोघांनी खाऊ का अशी एनर्जी येते बाबाला की आमच्या ताजे किती हॉर्स ग्राम खाऊ का ना बाबाला मागशी धावच्या मागीर बाबाय धावतो तू खाल्लेली होय तिघ जण मेळलो धावचे घरची कोण आहे गाईस हांगा एक गिफ्ट आयला तर हे कसं की असं सिलिकॉन निबलर हे कसं नाही ॲक्च्युली ती मेगेल एक फ्रेंड आलेली तिने ते गिफ्ट दिलं बट ॲक्च्युली ते कसं होतं असं निबलर कसं ते पण तू ते अशी एक धंकण असं ते ओपन जाता हे धंकण बॉटला म्हणके असं आणि हे एक्स्ट्रा त्याने दिला एक सिलिकॉनाचे म्हणजे ही अशी तोंडाची चोपची आहे आम्ही कॅन्डी कशी खाता ती तांतू भितर फ्रुट्स तसले घाण दिवच्या चेहरा अशी चोपता ओके 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 कळलं कळलं मला त्याची ज्यूस असले कळलं कळलं निबल तशी फ्रूट बट आयडियली आता मेडिकल सायन्सा लेखानं हे चड यूज करच्यानच कितले BPA फ्री कसले म्हळ्यार ताजी एक कितली म्हळ्यार अशी जपताना कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तांणी तांगेले पोटावरचे चान्स असता सो आयडियली पिडियाट्रिशन्स किंवा डॉक्टर्स अशी अलाव म्हणतात की इट्स नॉट रेकमेंडेड बट इट्स ओके समटाइम्स यू कॅन यूज इट गुड म्हळ्यार एक आनीक एक इम्पॉर्टंट थिंग शिकच्या मिळेल ताज्यापाशी तांकां तांगेले एक प्लेट दवरून तांकां हाय चेअरार बसकर रावन ते बांधून बसकर येता ती फॉर स्वता एक्सप्लोर करचे खातीर ते फ्रूट दिवन भले तांणी घाण केल्यार येवडना बट तांगेल हातान तांणी जेन्ना स्वता खातात न्हय ते सेन्सरी फिलींग ते ओरिजिनल टेस्ट ताजे ते तांकां येवका तांकां तेजी खावच्या कळका हे अभ्यास लावच्यानच आयडियली आणि हे आता तशी वेळ यूजच आहे ना हे आता ताका सॉलिड स्टार्ट जाता आणि ते यूज करतात आता तर मस्त छान असं ते 6 मंथ्सा मागीर यूज करचे ओके ओके हे गोत नाशिल्लें आतां कळलें ताजे खातीर थँक्यू डॉक्टर मॅडमान पुरा एक्सप्लेन केला प्रॉपरली बेस्ट हांव तें म्हण घेवचें नाशिल्लें पण आतां ताका एक गिफ्ट आयला सो ओके वी कॅन यूज इट केन्ना केन्ना तर तुमकां कळलं आसतलें हाजी बेनिफीट कसं कळना पळय ताजी वेळ तांणी बरें पडे BPA फ्री एंड नॉन टॉक्सिक आमगेले बॉटलाचे निप्पल असतात तेच मटेरियल सिलिकॉनाचेच असते अच्छा काही वाईट ना बट स्टील अवॉइड केला लायक हे कसं तू आनीक एक पार्सल हाडला पळय टी-शर्ट मागेलेले मागीर अशीच वॉक करची कितें तरी बट ते म्हाका सायज चिकी टायट जाता ओ हे बट म्हाका एक्चुली हे कलर मजा येयनी पसंद ना न्हय असो तशी वेळ रिटर्न वता ठीक आता हांव थोडें काम करता मागीर आता व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायस गुड नाईट टेक केअर